नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आणि तुमच्या सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गोवन स्टायल खतखतें। हे आमी चडशे सणाकार्याक किंवा खंयच्या फेस्टिवलाक करतात। हे खावपाक खूब म्हणल्यार खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा 2 कप वाटाणे घेतल्या। हे वाटाणे रातभर भिजत दवरिल्ले। आतां ताचें तें उदक काडून घेतलां। हे आमकां बरें उकडून घेवपाक जाय। तशेंच हांवें हांगा थोड्यो भाजयो धुवन अश्यो मोठ्यो कातरून घेतल्या। कॉलीफ्लावर, टमाट अशें कातरून घेतला, बीन्स अश्यो उब्यो कातरून घेतल्या, कॅप्सिकम अशे क्यूब्स केला आनी गाजरूय अशे मोठे कातरून घेतला। हांगा बारीक फोडी केल्या ती रोखडी विरगळटा। तशेंच हांवें हांगा थोडे स्वीट कॉर्न घेतल्या, बटाट घेतल्या आनी मस्काच्यो सांगो घेतल्या। आतां हाजे जाग्यार तुमी खंयच्योय भाजयो वापरल्यार जाता। जितली चड भाजयो आसता तितली खतखतें खूब रुचीक लागता। ताजे उपरांत एका तोपान थोडें उदक तापोवन घेवया। तें तापलें म्हणटकीर तातूंत ते भिजत घातिल्ले वाटाणे घालून घेता आनी ताजेर झाकणें घालून हे वाटाणे आमकां बरें उकडून घेवपाक जाय। तर पळया, आमचे ते वाटाणे अशे बरें उकडून तयार जाल्ले आसा। आतां तातूंत आमी त्यो बाकीच्यो भाजयो घालून घेवया। जे भाजयांक चड टायम लागता ती भाजयो पयलीं घालात आनी जे चड टायम लागना तांकां मागीर घालूं शकता तुमी। तर टमाट आनी मस्काच्यो सांगो सगळ्यान लास्ट घालतले, कित्याक म्हणल्यार हांकां टायम लागना शिजपाक, ही रोखडी शिजता। त्या मनसार आमी दुसरी भाजयो शिजोवन घेवया। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ आनी हें आमकां अशें धवळून घेवपाक जाय। अशें केलें म्हणटकीर ते भाजयांकूय बरें मीठ लागता। आतां हाजेर आमकां झाकणें घालून हें आमी शिजोवन घेवया। थोड्या वेळान पळया, त्यो भाजयो आमच्यो अर्द्यो उकडून तयार जाल्ल्यो आसा। आतां तातूंत ते मस्काच्यो सांगो आनी टमाट घालून ताजेर झाकणें धापून हें आमकां परत एकदां बरें उकडून घेवपाक जाय। आतां भाजयो शिजता म्हणल्यार आमी ताजी मिरसांग वांटून घेवया। ताका लागून हांवें 1 नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती हांवें मिक्सरान घालून घेतला। तातूंत घालता 1 चमचो सुकी कोथमीर, अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो, 7 ते 8 सुकी मिरसांगो घालून घेवया आनी इल्लेशें उदक घालून हें आमकां मोठीशीत वांटून घेवपाक जाय। आनी ही पळया, आमची मिरसांग अशी मोठीशीत वांटून रेडी आसा। आतां आमी पळोवया त्यो भाजयो शिजल्या काय ना त्यो। आनी झाकणें काडून पळयात, आमची ती फोडी बरी शिजल्या। हांगा तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशी सुरयेन तोपून पळयल्यार कळटलें तुमकां की ती शिजल्या काय ना ती। मागीर तातूंत ती वांटून घेतलेली मिरसांग घालून घेवया, इल्लेशें उदक घालून घेता आनी हें आमकां बरें धवळून घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेता आनी तातूंत घालता चवे पुरती मीठ। हांगा आमी भाजी शिजता आसतना मीठ घातिल्लें, ताका लागून मीठ हांगा कमीत वापरात। मागीर हांवें हांगा थोडे तेफळां अशी भिजत दवरिल्ली ती तातूंत घालून घेता आनी परत एकदां अशें बरें धवळून घेवया। ताजेर मागीर झाकणें धापून हें आमकां 5 ते 6 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हें पळया, अशे तरेन आमचें हें खतखतें तयार जाल्लें आसा। ही रेसिपी तुमी एकदां मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।